कर्नाटकाच्या कळसा बांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक दिल्ल्या मान्यतायेक लागून गोयचे कितले लुकसाण जातले, मुळांत गोयचे अस्तित्वच ना जातले अशें सांगपी पत्र केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री तशेंच केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्याक करतले अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायकान दिली। तशेंच आमकां आमचो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आनी पक्षाचेर पुराय विश्वास आसा की ते हो प्रस्न सुटावो करतले असो विश्वास लेगीत सिद्धेशान ह्या वेळार उक्तायलो। म्हादय जो विषय आसा तो खूब ज्वलंत असो विषय आसा, कारण हेतून पूर्ण गोंय जें आसा तें अफेक्ट जाता आनी अचानक जे केंद्र सरकारान जे स्टेप घेतलें की डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रुवल करप आनी तांकां फुडें वचपाक परमिशन दिवप, हें खंय तरी गोंयच्या दृश्टीन खूब घातक आसा। आनी तेजो अपोज आनी कशें आसा की आमचे जे दुखणें आसा, आमकां जे आमी सफर जातले हें आमी केंद्र सरकाराक कळोवपाक जाय आनी तें आमी पत्राच्या माध्यमांतल्यान आमी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तशेंच आमचे जलशक्ती मंत्री शेखावत तशेंच आमचे मुख्यमंत्री आनी बाकीचे आमचे स्टेटींतले लिडर आसात तेंचे कडेन आमी हो विशय केल्लो आसा। कित्याक कोर्टान सांगिल्लें की डीपीआर प्लॅन करा म्हणून तेन्ना ट्रिब्युनलान सांगिल्लें, पण देन तो करता आसतना स्टेटीक तुमी गोंयाक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आशिल्लो किंवा महाराष्ट्रा कॉन्फिडन्सान घेवपाक हें कांय करिनासतना वयल्यान मॅटर सबज्युडीज आसा, हें सगळें करता आसतना आमी डायरेक्ट अप्रुवल दिता, तें बरोबर न्ही आनी हें खंय तरी गोंया खातीर खूब वायट आसा। आमची आतां फुडले जनरल बॉडी मिटींग आसतली ह्या म्हयन्याक, तेन्ना आमी तें रेजोल्युशन पास करतले। आवर सिनियर लिडर्स आर डुईंग इट and as elected representatives of district जिल्हा पंचायतीचे मेंबर म्हणून we have to be firm on behind our senior leaders. Okay. We have full faith in our chief minister, we have full faith in our party leaders, we have full faith in our union minister, other MPs that this problem will be solved.